आज आम्ही फोंड्यांतलो जो बायपोल इलेक्शन च्या संदर्भात प्रचार चालू आसा त्या प्रचार निमित्तान आमी फोंडा मतदारसंघांतल्या जे खांडेपार ह्या भागांत आजूबाजूचे जे वाठार आसा त्या वाठारांक डोर टू डोर प्रचार करपाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण आमी जमिल्ले आसा आनी विशेष करून आमचे ह्या भागाचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब प्रितेश, आदले सरपंच आनी आतांचे पंच बाब अभिजीत आणि काणकोण सकून आमचे माजी काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष बाब किशोर आणि बाकी सगळे कार्यकर्ते आज आम्ही डोर टू डोर प्रवास केलो. सकाळी आम्ही दनपारां आम्ही सांजेर 5 वरांचेर सुरवात केल्लो. आतापर्यंत जे आसा न्ही आम्ही केरिया आणि आम्ही दुसरो वार्ड आसा तो नंदनवाडा ह्या वार्डात आम्ही प्रचार केलो. फिरता आसतना एक लक्षांत आयलें, भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचं काम आणि आमचे जे स्थानिक आमचे जे जे कार्यकर्ते आसा की बाबा अभिजीत आसतलो, प्रितेश आसतलो आणि त्याचबरोबर की आमच्या पात्रांव या आज आमच्या हयात ना पण तांच्या संदर्भात आसलेली निश्ठा आणि त्याचबरोबर रितीश बाब आसा तांच्या संदर्भात आशिल्लो एक आदर भाव आसा तो म्हाका दिश्टी पडलो. आणि त्यामुळे लागे लागे हांव जितल्याय घरां फिरलो त्याय घरांक जे आसा न्ही म्हाका खंयच्याच प्रकारचो नकारात्मक असो विशय हांवें ना. 100% लोक भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या बरोबर आसा अशा प्रकारचो भाव म्हाका लक्षांत आयलो. आणि त्यामुळे खरें म्हळ्यार ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांचें हांव कौतुक करता त्या खातीरच आनी कार्यकर्त्यांचें कौतुक करता. कौतुक करतल्या खातीरच की आज इतले वर्सां सरकार आसून सुद्दां एक खंयच्याच प्रकारचो नेगेटीव भाव ह्या भागांक ना. आणि विशेष करून हांव आयलो तो आमचे ट्रायबल भाव आसा, आमचे गावडा कम्युनिटीचे जे बांदव आसात ते आसात. आणि त्यामुळे की आमचे एकंदर जे आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीन गावडा कम्युनिटी संदर्भात जे केल्लें काम आसा तें लोकांच्या तकयेक आसा. आणि प्रामुख्यान जे आसा न्ही ती खांडेपार आसूं ओपा जावं ह्या भागांतले सगळे जे लोक आसा की शिक्षीत आसा आणि एक आपले एक कठीण परिस्थितीक आपलें घर जे आसा तें सांबाळून जे आसा न्ही की अत्यंत निर्व्यसनी आसात आणि प्रामाणीक आसा. आणि त्यामुळे हो भाव म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. आणि म्हणून आमकां की म्हाका कौतुक इतल्या खातीर दिसता सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आनी लोकांचे की भारतीय जनता पार्टीचेर आशिल्लो सद्भाव जो आसा न्ही तो दिसपडटा. आणि त्यामुळे निश्चितपणे आसा न्ही रितेश भाव आसा ताजो विजय जातलोच. आणि आमी आमचे पात्रांव म्हणजे रवी भाव आसा की हांकां एक श्रद्धांजली आमी सगळे लोक व्यक्त करपाचो भाव हांगा लक्षांत येता आसा. त्यामुळे परत एकदा सगळ्या कार्यकर्त्याचे लोकांचे हांव मना पासून आसा न्ही आभार व्यक्त